आता आम्ही असा सालिगांव मतदारसंघाचो उमेदवार भुवनेश बाब जयेश साळगांवकारच्या बरोबर. जयेश, तूं एक्चुअली पयलीं काँग्रेस, मागीर तूं BJP जॉयन जालो आनी आतां तूं BJP वांगडा आसा. हें अशें कित्याक जालें? पयलींच्यान जेन्ना हांव काँग्रेस जालो मदीं गोवा फॉरवर्ड जालो. गोवा फॉरवर्ड. काँग्रेसीन म्हाका दोनदा एलिजिबल आसतना टिकट डिनाय केली. मागीर हांवें आनी विजय सरदेसान विनोदान मेळोन अशें ठरयलें की वी वील गो विथ अ डिफरंट सिंबल. म्हणून आमी गोवा फॉरवर्ड सिंबलाचेर इलेक्शन कंटेस्ट केलें. वी वन. आनी तेज्या उपरांत जो अंडर मनोहर पर्रीकर जो म्हाजो कार्यकाळ जालो, मनोहर पर्रीकर हिमसेल्फ फेल्ट की जयेश साळगांवकार सारको मनीस आमच्या पार्टीन जाय, हू वॉन्ट्स टू वर्क फॉर पीपल. आनी तेज्या हितून निस्वार्थी भावनेन काम करपाची जी हें आसा, एक कळवळ आसा, तेका लागून तेकाय दिसलें की जावचें म्हणून. आनी तेणी म्हाका एकूच सांगलें की जयेश, कोणाकूच हर्ट करूं नाका, कोणाक दुखोवं नाका, तुजें काम करीत राव, वॉट एवर मे हॅपन टुमॉरो. म्हणजे तूं BJP बरोबर ये, आमी गोवा फॉरवर्ड अलायन्स आसतना गोवा फॉरवर्डा बरोबर रावत. ऑल दीस थिंग्स डजंट मॅटर, पण यू वर्क आनीक काम लोक तुजे उडास धरतले. आनी सिमिलर थिंग हॅपन जेन्ना काम करता आसतना लोकां कडल्यान, स्पेशली भाजपा कार्यकर्ते जे आयज म्हणटा पळय जयेशाक घेतलो आनी मिस्टेक केली अशें म्हणून एक 7-8 जाण फुटले, हे स्वता म्हाका सांगपाक लागले तूं यो आमचे कडेन कॅप्टन ना, तूं आमकां जाय हांगासर साळगांवान. आनी ओवरऑल साळगांवची तुका राजकारण हें नवीन न्हू. हय, तूं हेज्या पयलीं जेन्ना जिखलो आनी तूं मंत्री सुद्दां जालो, आतां तुजो रिस्पॉन्स तुका कसो दिसता? ओवरवेल्मींग रिस्पॉन्स आसा. लोक आपूण जावन येता. हांवें केन्नाच फाटल्या एका कोण आर्त करतना हांवें पळोवंक ना, पूण एवरी वॉर्डान ज्या जाग्यार हांव वता थंयसर म्हाका असो वेलकम मेळटा. आनीक लोकांक दिसता की आजून 5 वर्सां जयेशान खूब कामां केल्या. 350 वर्क कंप्लिटेड. हाफवेचे वर्क्स हांव हितून गृहीत धरिना. 350 कामां लोकार्पण केलेलीं आसा. ह्या 350 कामां आनी खुबशीं कामां जी जावपाक जाय, हांवें बेजिक्स जे आसा ते लोकां पर्यंत पावयल्ले आसा. उदक, लायट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स ह्या लोकां पर्यंत हांवें पावयल्या. फक्त निल्ला, वेऱ्यान, रेशमागूस अजून आमकां थोडोसो उदकाचो प्रश्न आसा जो हांव सुटावो करतलो. 30 MLD प्लांट ताका लागून आमी इनॉग्रेट केल्लो आसा. आतां हे वेंचणुकेचो तुजो मॅनिफेस्टो मेन मुद्दो सांग. मॅनिफेस्टोचो ह्या वेंचणुकेचो मेन मॅनिफेस्टो असो म्हाजो कांयच ना. कामां जायत रावतलीं, हांव कामां करीत रावतलो. आय एम रेडी टू गो एंड सीट इन फ्रंट ऑफ अ क्लर्क विथ द फायल्स, आनी आय हॅव डन दॅट. क्लर्क उडोवन उबो रावतालो की आमदार आपल्या फुड्यान घेवन बसला काय म्हणून. बट इट इज फायनली अ सर्वीस ओरिएंटेड, आनी म्हाका ती लोकांक सर्वीस पावोवपाक जाय. आनी ताका लागून हांव आय एम गोइंग टू टेक एवरी स्टेप आनी एवरी वॉट एवर हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड इन दीस. आय एम गोइंग टू डू इट. आनी लोकांक जे आयज लोक उलोवन दाखयता की हें काम 30 वर्सां जावंक नासलें, आपलें काम 40 वर्सां जावंक नासलें. जलवा पिक्चर येयलें 83 जलवा पिक्चर येयलें. जलवा पिक्चर आसतना हें काम जाल्लें. आयज जलवा पिक्चरा उपरांत आयज इतल्या वर्सांनी हें काम जाता. आतां आनी एक मुद्दो येता म्हणजे कितें आहा की गोंयान सद्या जे तरणाटे आसा तांकां कामां ना, अनएम्प्लॉयमेंट खूब गोंयान आसा. ह्या मुद्द्याचेर तुजें कितें सांगप? अनएम्प्लॉयमेंट गव्हर्मेंटाचें आसताच, पण ओवरऑल साळगांवान वॉट आय ट्राय टू डू, ओवरऑल स्टडी करून एक रुर्बन मिशन म्हणून एक प्रोजेक्ट आसा, व्हेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. प्रायम मिनिस्टरान हो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट केल्लो. ह्या प्रोजेक्टाच्या अंडर खुबशें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाता. म्हणजे आतां कशें आसता न्हू, भायले व्हडले स्टेटींनी कितें जाता, पीपल मायग्रेट टू अर्बन एरिया, आनी कित्याक रुरलान फॅसिलिटी आसना म्हणून. ताका लागून रुर्बन मिशन इज गेटिंग अर्बन फॅसिलिटीज इन रुरल. तर हेच्या अंडर 100 crores फर्स्ट पेमेंट 100 crores सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान गोवा गव्हर्मेंटाक येता. आनी दीस क्लस्टर इज अलॉटेड ओन्ली टू सालिगांव. आनी जेन्ना हांव रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसलो तेन्ना हो क्लस्टर हांवें श्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या कडल्यान साळगांव हाडलेलो. हितून खुबशे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातले वीथ रिगार्ड टू इंटरनल ट्रान्सपोर्टेशन हेजेर भर दिता. स्टॉल्स जे आसा म्हणजे महिला मंडळाचे स्टॉल्स आसा, वुमन एम्पावरमेंटाचेर काम जातलें. देन जो ग्लोबल विलेजेस सारको कॉन्सेप्ट दिल्ली आसा, ज्या जाग्यार ऑल द कंट्रीज कम एंड पार्टिसिपेट इन वन बीग स्टॉल. आमी पळय हांगासर हट करता जावं लोकोत्सव करता, ऑन दॅट कॉन्सेप्ट अ बिगर कॉन्सेप्ट, ज्या जाग्यार ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया वील कम एंड पार्टिसिपेट. गिरीच्या वाठारान ताका 56,000 असो एरिया PWDन एक्वायर केलेलो आसा. आनी ऑलरेडी वी हॅव अ कमिटी फॉर्म्ड जेचेर आर्किटेक्चर कॉलेजीचो प्रिंसिपल रेगे म्हणटा तो इज चॅरिंग दॅट कमिटी. देन रुया कॉलेजीचो प्रोफेसर्स आसा, बिट्स पिलानीचे प्रोफेसर्स आसा, हिस्टोरियन्स आसा, एग्रीकल्चरिस्ट आसा, जे फिशरी हितून आसा पळय ते एक्सपर्ट्स हेजेर आसा. लँड जे ग्रावंड टेबल हार्वेस्टिंग कशें करतले ते तेजेर एक्सपर्ट्स आसा. सो ऑल दीस पीपल आर गोइंग टू स्टडी
आनी आमचे जे ट्रेल्स आसा आमचे कडेन खुबशे हेरिटेज सायट्स आसा हेरिटेज विलेजीस आसा हेजो आमी कसो उपयोग करून थंयसर जनरेशन जी घरां बंद आसा जेंचे कडेन मेंटेन जायना ही घरां परती रिज्युविनेट करून परती आदल्यो स्प्रिंग्स रिज्युविनेट करून ओल्ड खजान लँड्स आसा हे कशें आमी लोकांक बरें दाखयतले गोवा इज सपोज टू बी द प्लेस वेर फॉर द फर्स्ट टायम द पॅडी वॉज क्रॉप वॉज ग्रोन तर हे कशें जातलें हे लोकां पर्यंत भुरग्यां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न अशें आयकूंक येता की ह्या मतदारसंघात काँग्रेसचो इल्लो खुबसो जोर आहा म्हणून काँग्रेस 2 फावटी ह्या मतदारसंघात कंटेस्ट केला 1600 मतां आणि त्याच्या पयलीं सुरेश पळेकर 1800 मतां तर हेजेर तुवें कितलो जोर आसा हेजी अंदाज तुका मेळटलो 1800 आनी लास्ट टर्म 1600 BJPचे हांगासर 11,000 मतां आसा आनी ही 11,000 मतां इंटॅक्ट आसा जरी एक 5-7 लिडर सायडीक सरले म्हणून ते वोटर बेज हालना आनी कालूच एक प्रेस कॉन्फरन्सान जे सिनियर कार्यकर्ते BJPचे हे सगळे एकठांय येयल्या आनी सगळे एकठांय येवन लोकांक एक संदेश दिला की वी एज अ BJP पार्टी आमी हांगासर रुजयल्या हांगासर वी वील नॉट लेट फ्यू सेल्फीश पीपल रुइनेट फॉर अस आनी आमी सगळे एकठांय रावपाक जाय लोकां पर्यंत हो क्लियर कट संदेश गेल्लो आसा आनी पीपल आर युनायटेड एंड पीपल आर गोइंग टू वोट फॉर BJP दीज आर BJP वोट्स आय हॅव माय ओन वोटर बेज हांव स्वताची म्हाजी एक 3,500-4 हजाराची वोटर बेज आसा साळगांव मतदारसंघात जी पर्सनल कामां केल्ली आसा लोकांक पर्सनल टच जाल्लो आसा ते वोटर्स आसा एंड अक्रॉस कम्युनिटी कास्ट रिलीजन पीपल आर लायकिंग मी पीपल आर सेंडिंग मी मेसेजीस इनबॉक्स मेसेजीस की आमी पार्टी आनी हे करना जयेश यू हॅव परफॉर्मड आनी तुजे जे परफॉर्मन्स आसा हॅव रियली इम्प्रेस्ड आज आनी हांवें तर तुका ब्युटिफिकेशन ऑफ चर्चीज आनी ते अशें खुबशीं कामां केल्या ही हांव कामां सांगपाक सुद्दां पावना आनी कामां ते तितून त्या म्हणजे बुकलेटीन ताका जागोय ना घालतलो जाल्यार इट इज बिकम अ बीग बूक ताका लागून आनी ते वेगळे वेगळे विलेजीचे आनी वेगळे वेगळे हे केल्ले आसा आय कॅनॉट पुट ऑल द विलेजीस टुगेदर ओके आमी पळयलें की जयेशान खुबशीं कामां केल्या आनी जयेशान आजुनूय खूब कामां करपाची तयारी आसा जयेश तुका तुज्या कार्यान आमी यश आंवडेता थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू